मोगाचलो सांजुजे वासांक मान करूंक आनी सर्वेस पोरां देवांक अर्घां बलिदानां भेटोवंक हे कुटुंब जावन ह्या पुरुशताचे वार्षिक महापर्बे संदर्भी देव मंदिरांत आमी सर्व संगता जमल्या. तुमकां सर्वांक ह्या पुरुशताचो अध्यक्ष आमच्या गुळी बापाचे नांवी आनी ह्या पुरुशताच्या दिरोक्तराचे नांवी मोगाचो येवकार हांव मागतां. ह्या महापर्बेचो संदेश बावर्तान वाडलेली बरवशाची यात्रेका. आज आमी क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमताव. हाची देवस्तुती पातकी जिणी बदलून जिणयेन परिवर्तन हाडून जाय म्हणलो संदेश दिता. आदवेन काळ सोम्याच्या येण्याक राखून रावचो आनी ताच्या येण्याक तयाराय करचो पवित्र काळ. ह्या आदवेन काळार आमच्या पातकी जिविताचे मारोग सारके करून जिणयेन परिवर्तन हाडून बावर्तान रुतां करूंक आनी बरवशान आमी बोरच्याक गरज आसची कृपा आमच्या सोम्यतावन ह्या येवकारिस्तान जोडून घेवया. तशेंच देवान आमकां सांजुजे वासा मारिफात केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्घां दिवया आनी ह्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्या सोबेस्तां पासून आमची मागणी आमी भेटोवया. मुखाचलो हे मिसाचें पवित्र बलिदान फावो ते बरी फळांदीकपणी आमी भेटोवच्याक आमकांच आमी आयतीं करया. सुमी जेजू क्रिस्त आमकां भेटोवंक येता, आमच्या लागीं उलोवंक येता. तर आतां एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. देवाच्या हजारपणांत ह्या अजापांच्या थळार ह्या देव मंदिरांत आमी हजर आसाव. हे मिसाचें पवित्र बलिदान देवाक भेटचें एक बलिदान. ताजी कृपा, ताजी ससाय, ताजें मोगसाणें, ताजो आशिर्वाद स्विकार करूंक आमी आयल्या. आमची सर्व मागणी ते सावा इरादे आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबां दारां पासत आमी मागया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांचो उगडास आमी काडया. आमकां हर एकल्याक जेजू क्रिस्त आशिर्वादीत करून दी. आमी हर एकली बावर्तान वाडोवन जिवितान बरवशान बरची जिणी बदलूंची तसली व्यक्ती जावच्याक आधार मागया. आनी मोगाचलो ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाचो संपूर्ण फळ आमी अनुभव करच्याक आनी भोव अर्थाभरीत रितीन ह्या मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक पवित्र आत्म्याची ससाय ह्या गिता मुखांतर आतां आमी मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवों ये देवाच्या पवित्र आत्म्या
आता आम्ही सर्व उभे राहूया आणि मिसाचे प्रवेश गीत गाऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या बाबा बहिणीनो, बघेव जुजे वाजाक समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेताच्या वार्षिक महापर्बेक आमी हजर आसा आनी आज हें समारोप मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमी फुडें सरता आसतना दिनवासनेची बोगणां घेवन हें बलिदान पेटोवंक आमी फुडें सरया. पयल्यान पयलें आमचे मदें जायत्यांनी बघेव जुजे वाजाची मजत मागोवन जायते विनाती केल्ली ती आमकां मेळ्ळ्या देखून ताचे मुखान देवाक अर्गां दिवंक हांगासर आसा. तितलें मात न्हय आसतना ह्या महापर्बेच्या दिसांनी जायत्यांक बरो संदेश हांगात हांव लाभला आनी ही महापरब बऱ्या तरान जावंक देवाचो आदार आमकां लाभला देखूनय आमी देवाक दिनवासता. ह्या संदर्भी ह्या पुणशेताचे रेक्टर थेंस सहा विगार आनी हांगाची फिरगस गवळीक परिशद आनी ह्या पुणशेताची समिती आनी सर्व स्वयंसेवक तांणी ह्या फाटल्या दिसांनी जायती मेहनत काडल्या. तांचे बसत आमी प्रत्येक तरान मागया. सरस्वतीचे आशिर्वादां बघें जुजे वाजा मुखांत्र तांचेर भरपूर पडो म्हणून आनी ह्या पवित्र थळार आमी आयल्या वाजता देवाचो आशिर्वाद आमी मागोवन घेवया. ह्या वर्सा जुबलेवाक साहस जालो, विशय विसरलो, बाबार्थांत वाडलेली बरवशाची यात्रिकां म्हणलो संदेश आमी नियाळता. ह्या संवसारांत आमी सर्व यात्रीक आनी बरवशान आमी आनी बाबार्थान आमी आमची यात्रा फुडें व्हरून आसा आनी ह्या सगळ्या वेळा आमचो अखंड बाबार्थ देवाचे दवरून बरवशान फुडें वचोंक देवाची कृपा ह्या आमिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हें बलिदान देवाक मानवज्ञ असलें बलिदान जावच्याक नितळ काळजान शुद्ध मनान हें बलिदान भेटोवंक आमी आतां आमकांच आयती करया. आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या बसत बगेव सरां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा, तुज्या पुताक आमी दावी मेळोवंक वेता. संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडखळ जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसप. जिस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोमरी उपसतली. सर्वेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जन्वायेचो आनी समजणीचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबंद. सुने वगड शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे बील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडटलो. वासरू आनी शीव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आंसवेल इश्टागतींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शीव बैला भशेन तण खातलो. दुदाचे बाळशे सोरपाच्या बिळाचेर खेळटले. ल्हान भुरगे आगियाच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या अख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशे दर्याक भरती येता तशे पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरून येतली. त्या दिसा जिस्सेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक खुणा कशी उबे रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचें घर मैमेवन जातले. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार.
ते बनपून वाटून दे. तो न्यायनीती तुझे वर्षाची मनसुबे करतो लो आणि तुझ्या दुर्बोळ्या नीत देतो लो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, संद्र सरासर ताची शांती बाळतली. दर्याता दर्या पर्या न्हंयचे तडिता भूमी सो कंसो पर्यान चलतली ताची राजवटकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आणि संपूर्ण शांती वसतली. सांब पावलोन रोमाकारा बरयल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकवण दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. ताणें दिल्ले सोंसणिके आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्यो. हे सोंसणिकेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलेले देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जी अशें आमकां एका मनाची करूं. हाजे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताल्यान आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस्त वाखणूंक पावतल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतलेले बरी तुमी एकामेकांत माया मोगान चला. आपूण विस्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसवणो जारी करून क्रिस्ताक जुदे वसो सेवा करून नामेरलो म्हूण धैर्यान सांगता. हेर जातीचो लोक आपणाक देवान दाखयलेल्या काकुळते खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पासत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नांव व्हरतलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो. देवाचे उतारे देवाचे उद्गार. सर्वेस्परस मारो तयार करा, तांचो वाट नीट करा. सगळे मनशाकोळ देवाचे तारण देखतेले. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी स्नानता जुवांव जुदयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो. तुमची पातकेजीनी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. तशेंच विशांत ते इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें. अरण्यांत एक तळोबोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. जुवांव कर्यालोवेचे वस्तू न्हेसुल्लो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदिल्लो. देंपे आनी रान मोव ताचें कान. तोवळ जेरुसलेम शारांतलो, जुदेयाच्या आख्या प्रांतांतलो आनी योर्दन न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सशी येतलो आनी आपलीं पातकां उसारन योर्दन न्हंयत ताच्या हातांतले स्नान घेतलो. फारिजेवा आनी सदुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणा सशी येतले तें पळोवन जुवांवन तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलांनो, येवंक आसा त्या क्रोधातावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हणून कोणी तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकेजीनी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो कर्ण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमच्या इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगतां, ह्याच पात्रांतावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक समर्थी आसा. इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या. देखून बरो फोळ दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा थंय तुमच्याच पाटी परतवण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तूं म्हजे प्रास बळिश्ट. ताच्या पांयांचो वनो वोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें आतां हातांत धरलां आनी आपली दानी तो आसून नितळ करतलो. आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो. पूण पोल दितास पालवनांत चल्या उज्यांत घालन लासतलो. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांजूचे वाज पूण शेताक देवाचो आशिर्वाद जोडून घेवच्याक आमी सरांगासर आयल्या. विविध सेंटिमेंटां, विविध भावना, विविध चिंतनां घेवन आमी इतलो लोक आनी ह्या फाटल्या 3 दिसां तावन जायतो लोक जायते भक्तीक हांगासर आयल्यात. जावंक पुरो सेंटिमेंटां दिन वाचणेची, जावंक पुरो सेंटिमेंटां सडीत उपकार जोडून घेवची. आमच्या जिवितांत आमी भोगचे कश्ट, पिडाशिडा, काम नासता आसचें, दुर्बळकाय आनी हेर जायते इरादे घेवनी आमी हांगासर आयल्या. बघेव जुजे वाजाची ससाई आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, कुटुंबाच्या सान्यांचेर पडून दी म्हणून. आनी ह्या पुणशेताच्या ह्या महापर्बे संदर्भार ह्या जुबल्याच्या वर्साच्या विशयाक ताळपडसोचो संदेश नियाळसो एक अवकाश ह्या संदर्भी आम्हा समेस्तांक लाभला. बाबार्थांत वाडलेली बरवशाची यात्रिका म्हणलो संदेश आमी नियाळता. आमी क्रिस्त येण्याच्या वा अद्वेंताच्या काळार आसा आनी आज अद्वेंताचो दुसरो आयतार आनी आमी आयकल्लें देवाचें उतर अद्वेंत काळाच्या दुसऱ्या आयताराची जावन आसात. हो अद्वेंत काळ वा क्रिस्तियानाचो काळच बरवशाचो काळ आनी ह्या काळाची वाचपां आमी पळयल्यार तातूंत जायत्या मापान बरवशा विशयांत आमकां आयकोंक मेळटा. आमी बरवशान सडवंदराच्या येण्याक राखूंक उलो दिल्लो आमी पळयता. बरवशाचे यात्रेक जावन आमी पयन आराम केले न्ही. ह्या वर्सा मात्र बगार खंयच्या घडये आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळो की त्या घडये तावन बरवशाचे यात्रेक पयन आमी आरंभ केला आनी ते मुंदरून उंचो आसा. आनी हाका पुरक जावन हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत बरयणार 11व्या अध्यायांत बाबार्थाचें वा तशेंच बरवशाचें एक निरूपण अशें दिता. बाबार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. बाबार्थ म्हळ्यार
आमी बरोवसून आसांव त्या संगतीचो थारो या बुन्याद या मोळू कितें म्हण येता आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री आनी होस भावार्थी म्हणयेत आमी बरोवसोय म्हणयेत पवित्र स्नानांत आमकां लाभल्या ह्या बाबार्थीची वाडावळ आज पर्यंत जावनूच आयल्या एकाच संदर्भार पवित्र स्नान मेळटनाच आमकां संपूर्ण बाबार्थ मेळिल्लो ना बागार देवाचें देणें त्या घडये आमकां मेळोवंक सुरवात जाल्लें देवाच्या कृपेन सांगतास आमच्या प्रयत्नान तो बाबार्थ वाडोवनूच आयला आनी देखून आमी बाबार्थांत वाडोवन येता बाबार्थांत वाडोवन आयिल्ले बाबार्थी आमी जावन आसाव भुरगेपणार आमी गोद्या उतरांनी आमी ती सुरवेली मागणी सांताक्रुसाचे कुरवेन जावं पुरो आमच्या बापा जावं पुरो नामान मरी ती सादी मागणी आमच्याच भुरग्यांच्या भाशेंत आमी शिकल्ल्या आलतारी मुखार आमची वडिलां आमकां रावून हात जोडून मागोवंक तांणी शिकयिल्लें आसा आनी आमच्या विद्यार्थी हंतार भोवशा आमच्या नाकुशेन तरी आमच्या वडिलांनी आमकां इगर्जेक धाडिल्लें आसा दोतोन शिकोवंक धाडिल्लें आसा आनी त्या मुखांतरी आमी बाबार्थीची सदां चड आनी चड समजून घेतल्यांत आनी अकरेक थिरावणी साक्रामेंतांत आमचो बाबार्थ तीर जाल्लो बाबार्थ ह्या शब्दाक बाबार्थाचो उजवाड म्हणलेंय आसा बाबार्थाचें दिश्ट म्हणलेंय आसा आनी असाल्या उतरांनी आमी बाबार्थ उल्लेख करता आनी ह्या बाबार्थाची वाडावळ त्या सुरवेल्या पवित्र स्नानाच्या घडयेंत आज पर्यंत एक वाडावळ जाल्ली आमी पळयताना पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी ह्या पवित्र पुस्तकाच्या एका घडीतांत पिंत रावचें जाल्यार तें घडीत जावन आसा जेजून कुरड्यांक दिश्ट दिल्लें घडीत मार्काच्या वांजेलांत एका कुरड्याक जेजू लागीं लोकांनी हाडलो कुरड्याचो हात धरून हाडले भायर जेजून ताका आपोवन व्हेलो दोळ्यांक ताच्या थिंपी लावन ताचेर ताणें हात दवरले आनी ताका इल्ली इल्लीस दिश्ट येवंक लागली एकच फावटी येवना इल्ली इल्लीस दिश्ट येवंक लागली आनी जेजून ताका विचारलें तुका आतां दिसता गी म्हणून आनी तो वळतो कुरडो म्हणा लागलो म्हाका मनीस दिसतात पूण रूख कसलिल्ले बरी दिसतात आनी तो वळ जेजून परत ताचेर हात दवरले आनी ताका संपूर्ण भलायकी मेळ्ळी म्हणून मार्काच्या वांजेलांत हें घडीत सांगल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे ही बाबार्थाची दिश्ट जाल्यार एकच फावटी आमकां मेळना हंतांनी मेळटा परत तसलेंच घडीत जुवांवच्या वांजेलांत आमी वाचलें जाल्यार जेजून धरणीर थिंपी उडयली मातयेंत त्या थिंपयेंत माती खालयली आनी कुरड्याच्या दोळ्यांक सारयली आनी जेजून ताका सांगलें वच आनी सेलो आम म्हणल्यार तळ्यांत तूं धुवन काड म्हणून आनी तो कुरडो मनीस गेलो त्या तळ्यांत ताणें ताजे दोळे धुले आनी ताका संपूर्ण दिश्ट मेळ्ळी पळया मोगाच्या भाव भयणीनो बाबार्थ म्हळ्यार तसो बाबार्थ एकाच घडये मेळचो न्ही बागार हंतांनी देवाच्या कृपेन सांगात आसा आमच्या प्रयत्ना वरवीं आमी बाबार्थांत वाडोवनूच येता आनी बाबार्थांत वाडिल्ले आमी बाबार्थ तीर जावन आमी एक बरवसो आमचो करून घेता आनी त्या बरवशान आमी जियेता अशें बाबार्थांत वाडलेलीं आमी दिमकुऱ्या पावलांत हांवन नीट चलोवंक शिकलेल्या भुरग्यां बरी देवाच्या बसावण्यांचेर अखंड बरवसो दवरून संवसारी पैन करूंक आमी शिकल्या आनी हें पैन बरवशाचें यात्रेक पैन आमी करनूच आसा ह्या बरवशाच्या पैनार दिसानांतल्या संगती विशां जे सतमंता मागण्यांत आमी उसारता आमच्या भावार्थांत आमी पात येता संगती आमच्या दोळ्यांक दिसानात हातांत आपडूंक जायनात कानांत आयकूंक जायनात आनी असल्या संगती विशांत आमकां त्या भावार्था वरवीं आनी बरवशा वरवीं एक खात्री आमकां मेळटा आमकां लाभलेल्या त्याच भावार्था वरवीं जेजून दोंगरा वयल्या प्रसंगांत बागींची शिकवण आमकां दिल्ली बागी अंतस्करणी दुर्बळे बागी रुदान करतात ते बागी निती खातीर बुकेतात आनी तान येतात ते बागी दोग दोनी बगतात ते आनी हे सगळे 8 बागी जेजून दिल्ले 8 वता सडीत बागी विशयान जेजून सांगिल्लें जे संवसारांत निर्बागी म्हूण लेखिल्ले सर्गाराजांत बागी म्हणून जेजू सांगता आनी सर्गाराजांत आमच्या दोळ्यांक दिसानांतल्यो संगती आमी पात येता आनी त्या बागींच्या वाटेर चलता आमी कश्टात आमी पिडेक वळख जाल्या आमी निराशी जाल्या आमी सोलवाल्या
आमकां नाना तरेचे कश्ट आयले वायटाक सांपडले हांव ह्या संवसारांतले संगती आनी हे आमी सोंसणीकायेन आमी सोंसल्या वेळा आयच्या सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतल्या वाचपांत आमी आयकल्या प्रमाणे सांत पावल म्हणटा सोंसणीकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर हे सोंसणीकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन असो देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखे प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मनाचें करूं म्हणटा तो आनी देखून ह्या संवसारांत आमकां देवाचें उतर उत्तेजन करता भावार्थ आमकां उत्तेजीत करता त्या भावार्था प्रमाणे जियेवंक आनी आमचें जिवीत आमी सोंसणीकायेन जियेता कित्याक आमकां भावार्थ आसा आमकां एक बरवसो आसा आमच्या कश्टां उपरांत बरेपण आसा कश्टांक देवाचो आशिर्वाद आसा म्हणल्यार आमी वळखून घेता दुसऱ्यान आमकां लाभलेल्या भावार्था वरवीं जेजूच्या कुर्सा मरणांत बरवशाची मावल्यां देखूंक आमी सकल्या जेजूच्या कश्टांत मावल्यां आसात जेजूचे कश्ट फकत कश्टां खातीर सोंसले तसले न्ही जेजूच्या कश्टांक साल्वाचो असो अर्थ आसा आनी आमी केदाळा देवाचेर भावार्थ दवरून आमचे कश्ट सोंसावंगी आमचे कश्ट जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांक आमी मेळयता न्ही पुरपुरोन न्ही दुरसोन न्ही देवातावन पयस वचोन आमी मागल्यार आमचे कश्ट पयस गेले ना म्हणून पुरपुरोन आमी कस वचचे त्या तसल्या कश्टांक साल्वाचो असो अर्थ ना बागार फातयेन देवाचेर फातयेन दवरून भावार्थान जर आमच्या जिविताचे कश्ट आमी सोंसल्या वेळा आमी जेजूच्या कश्टा सवय आमचे कश्ट मेळयता आनी ताका साल्वाचो असो अर्थ येता कश्टांक अर्थ आसा म्हणलें जेजूच्या कुर्साच्या कश्टा मुखांत आमी समजून घेता आनी तिसऱ्यान आमकां लाभलेल्या भावार्था वरवीं जेजूचेर पातयेल्ल्यांक मरणा उपरांत जिवंतपण आसा म्हणलें वळखून घेवंक शकलें हांव आनी तें जिवंतपण लाभतेलें म्हणल्या बरवशान आमी ह्या संवसारांतले पयन मन धरून आसा देखून आमकां तो बरवसो आसा ह्या जिविता उपरांत आनी एक जिवीत आसा म्हणलें आमी वळखून घेता आज आमी आदवेंत काळाच्या दुसऱ्या आयतारचें वाचपां आमी आयकलीं आनी ह्या सगळ्या आदवेंत काळाचें वाचपां हांवें वडोवन सांगले प्रमाणेच भरपूर मापान आमकां बरवशाची भोंवडी करूंक ते लायता ही वाचपां आनी आयची वाचपां जाल्यार तीच भोंवडी म्हणजे बरवशाची यात्रेक पयन करूंक आमकां लायता राजकी बंदडेक वळख जावन जानांगा मुखार अवमानाक वळख जाल्यार इस्रायल लोकांक उद्देशून इजाया प्रवादी आयच्या पयल्या वचपांत बरवशाचें उतरां तो उलयता जेसेच्या मुळाक एक कोंबरो फुटतलो आनी ह्या उतरां मुखांत्र सोडवंदराच्या येण्याचो इशारो थंयसर इजाया प्रवादी दिता आनी ताचेर सरस्पराचो आत्मो रावतलो जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सरस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो ताचेर आसतलो आनी ताच्या येण्या वरवीं हांगासर कितें जातलें शांत समाधान येतलें न्याय नीत येतलें संतोश येतलो म्हणलो बरवसो इजाया प्रवादी वाचपान दिता आनी एक सोबीतनान चित्रान इजाया प्रवादी आमचे मुखार दवरता म्हणजे प्रकृतीन कितें एकामेकाक विरोध आसा म्हूण आमी लेखिल्लें प्रकृतीन एकामेकाक कोण दुस्मान आसा म्हूण लेखिल्लें तें शांती समाधानांत एकवटांत सांगाता जियेतलें म्हणून ताच्याच उतर आमी सांगचें जाल्यार सुणे वागट शेळये सांगाता जियेतलें आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडटलें वासरू आनी शिमू सांगाता सरतेलीं आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो आनी ह्या रितीर प्रकृतीर कसलें समाधान येतलें म्हणलें तो दाखयता आनी ह्या संवसारांत ताच्या येण्या वेळार म्हणजे मेस्सियाच्या येण्या वेळार कोण कोणाकच अन्याय करचो ना कोण कोणाकच वायट करचो ना म्हणून पूण आमी कितें पळयता आतां सुणे वागाट आनी शेळी सांगाता जियेतलें म्हूण सांगल्यार मनीस एकामेकाक सुणे वागाट जाल्ले बरीच आमकां दिसता एकामेकाक झुजू एकामेका लढाई एकामेका राग द्वेश फारीकपण काण घेवचें हें सगळें मनशा मदें आसा आनी एका तरान मनीस एकामेकाक सुणे वागाट जाल्ले बरी आमकां दिसून येता आनी देखून आमकां परिवर्तनाची गरज आसा म्हणलें आयच्या सुवातेंत तें उल्लेख केल्लें आमी आयकलें
सोडवंदराची वाट तयार करूंक आयिल्लो स्नानीक जुवांव आपल्या प्राजिताच्या जिणये आनी काळजा परिवर्तनाच्या शिकवणे सवय त्या काळाच्या लोकांक सोडवंदराच्या येण्याक तयार करता आनी हो आद्वेंत काळ आयच्या काळाक आमकां तीच तयाराय करूंक उलो दिता. देवाची बासावणी देवान दिलो बरवसो आमचो कणगेवच्याक नवसारलेल्या काळजां मुखांत्र बाबार्थाच्या परिपिकायेक पावोवची आमची काळजां उक्ती दवरूंक हो आद्वेंत काळ मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां समेस्तांक उलो दिता. स्नानीक जुवां परी बगेव जुजे वाज आमच्या मालगाड्यांचो बाबार्थ वाडोवच्याक 1681 इस्वेतावन 1684 इस्वे पर्यंत आमच्या कॅनरांत गोवळीक मिसांव करून भोंवून आसलो आनी तो ह्या गांवाक आनी ह्या थळाकी तो पावल्लो आनी आज ताचे परब ह्या थळार आमी करता. ताच्या येण्या वरवीं ताच्या मिसांवा वरवीं आमच्या मालगाड्यांच्या बाबार्थाक पुश्टीकरण मेळिल्लें. ताच्या प्रयत्ना वरवीं आमच्या मालगाड्यांच्या बरवशाक बळ मेळिल्लें आनी बगेव जुजेवाज ताचो बासो दियाकोन ताचें नांवी जुजेवास म्हणून ताका बरोवन एका पत्रांत अशें म्हणटा. आमचो बरो जेजू आमचें जिवीत उजवाडायता. सांतांचो सांत उजवाडांचो उजवाड खुर्सातावन परजळटा. ताका अनुकरण करून ताची देख घेवंक आनी सर्वांत ताची शिकोवन पाळूंक तो तुमकां कुडीची दिश्ट मात्र न्हय ताच्या वर्ती आत्मीक दिश्ट लाभो आनी आत्मीक दिश्ट जावन आसा बाबार्थाची दिश्ट आनी तोच बाबार्थ परगट करूंक तो आमच्या गांवाक बगेव जुजेवाज पावल्लो. ही आत्मीक दिश्ट म्हणजे बाबार्थाची दिश्ट वाडोवंक तो ह्या गांवांत समकलो आनी ह्या थळाकी तो पावलो म्हूण आमी पातयेता. आनी भरती तो हांगा तावन गेल्या उपरांत म्हणजे 1684 इस्वेंत ताणें ताचें मिसांव कॅनरांत संपयिल्लें. भरती 100 वर्सां उपरांत 1784 इस्वेतावन सुमार 15 वर्सां आमच्या मालगाड्यांनी क्रिस्तांवांनी कॅनराच्या क्रिस्तांवांनी टिप्पू सुलतानाच्या हातांत बाबार्थाक साक्ष दिल्ली. कित्याक तोवळच्या आमच्या मालगाड्या क्रिस्तांवांची बाबार्थ गट आसलो थीर आसलो बाबार्थान ती वाडल्ली आनी तांच्या दोगदवणे सयत एक बरवसो ते जियेली मुखार आमकां बरें आसा. जेजून बायसायने दायज आमकां तयार आसा म्हणल्या दैरार तांणी बाबार्थाक साक्ष दिली. ह्या दोगदवणेंत ते पात्र जाले. तर मगाच्या भावा भयणीनो बाबार्थान वाडलेली बरवशाची यात्रिकां हो संदेश आमी नियाळटा आसतना असल्या बाबार्थान वाडलेल्या बरवशाच्या यात्रिकां जावन फुडें समकोंक बगेव जुजेवाजाची मजत आमी मागया. ताच्या मजतीन आमचोय बाबार्थ गट जावं आमचोय बाबार्थ परिपिकायेक मॅच्युरिटीक पावो आनी आमचो बरवसो तीर जावं दी म्हण आमी मागया. बगेव जुजेवाज आपलो बाबार्थ उसारूंक तो जियेवंक आनी तो परगट करूंक कसल्याय कश्टांक फूट करूंक तो तयार आसलो. आनी तो उपरांत शिलोनाक गेलो. थंयसर जायते विरोधपण आसलें जाल्यार नाना तरान दैरान तो बाबार्थ प्रसारूंक थंयसरी गेलो. आमकां कश्ट येताना बाबार्थाचेर दुबाव येताना आमी मागले आमकां मेळनातल्या वेळा देवाकच सवाल घालचे संदर्भ उबो देताना आमी बाबार्थान वाडलेलीं जाणटी म्हणलें आमी वळखून घेवया आनी बाबार्था विरोध येवच्या वादळां विरोध आमी झुजया आनी हें झूज मांडूंक तसो ह्या पुणशेताचो पात्रोन बगेव जुजेवास आमकां समेस्तांक आदार आनी देवाची माजत मागोवन दिवं दी. तो वळू आमी बरवसलेली देवाची बासावणी आमच्या जिवितांत एक दीस ती खरी जातली. आमी त्या बरवशाक पात्र जातले. ही कृपा आमकां समेस्तांक ह्या वर्साच्या महापर्बेच्या संदर्भी सरस्पो देव बगेव जुजेवाजा मुखांतर आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. उबे रावन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमानता सर्वपदार बाप सर्गांनी तुमी सो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तू सरसनार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवा सगळो स्पोतो सरकळादी बापातावन सन्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसारलो खरो देव
तो देवा कावंसल मला ताका रोसूंक ना बापाच्या साई बसो ताचे वरी सोरोस्त केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमच्या सगळे बसोत सर्गांत देवलो आनी पवित्रात्म्यावरवी आमकां उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पंस प्रकारान ताका कुसार मारलो ताणें कंस म्हणून सोंसले आनी ताका निकेल दिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजवाक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्यांची मनसुबी करून वैभव केलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंतान ईश्वर आनी जीव दाता तो बापान पुता तानीक जाला बापान पुता बराबर ताकाय संसार को नमस्कार आनी महिमा फावो रावद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी दोन दुतावरी स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षाना खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हूण मानतात आनी मेल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी सत्नाच्या जिवितात विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो बघ जुजे वाजा मुखांत्र जायते उपकार देवात हांव आमी जोडून घेतल्यात ह्या खातीर उपकारी मनाचे जावन हांगासर आयल्या सांगात असो सडीत इरादेय आमच्या काळजा मनांत आसात देखून आमचे सगळ्यांचे सगळे इरादे सर भक्तिकांचे इरादे सरस्परा मुखार दवरया संवसारा बसोत पवित्र सभे बसोत आनी सर लोकां बसोत आतां आमची मागणी सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या आमचो पापसाहेब बिस्प आनी सर्व धर्मीक भावा भयण्यांनी आपल्या लोकांक बावार्थान वाडोवंक आनी निराशी जायनासतना बरवशान जियोवंक तांचे जिणये मुखांत प्रेरण दिशे तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक तुज्या हातान समर्पण दिता हांव. आमच्या देशांत शांती समाधानाचे वातावरण आसाचे कर. झुजांच्या वातावरणांत असलेल्या राष्ट्रांत भरवशाचे आनी समाधानाचे राज स्थापीत करूंक गौरीचे कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आनी समाजींत आशिल्ल्या सोमेस पिडेस्तांकांनी असहाय्यक परिस्थितींत आशिल्ल्या भावा भयणींक तुका समर्पिता हांव. आमच्या मागण्याच्या बळान आनी तांच्या बावार्थान तांकां बरी भलायकी दी आनी तांकां बरवशान भरलो मनशापणाचो सांगात आमचे तावन लाभसो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस भुरग्यांनी आनी युवजनांनी दुश्ट संगतीक पाड करूंक तुजे उतर दिसपरते वाचून नियाळोवन बावार्थान आनी बरवशान भरलेली जिणी जियोवंक कृपा दी. तुजी कुशी वयतर आमच्या कुटुंबांत एकल्याकपणी तुजे सेवेक आपय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पेस्ताक कुमो केल्ल्या सरदानीक तशेंच वर्सभर ह्या पुणशेतान सेवा दिवच्या आनी कुमो करच्या सर बऱ्या मनांच्या भक्तिकांक हजारो वंट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवंकरिस्ताच्या ह्या मेजबावारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तुझे पुता जेजू क्रिस्तान दाखयलेले वाटेन मोगाच्या आनी बक्षणाच्या वाटेन समकोवंक बरोशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी. आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच तुजे उतरा प्रमाणे जियोवंक तुजी मसत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा सांजुजे बाजाच्या मेनातेन आमचो बावार्थ वाडोवंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. आनी त्याच बावार्थेचेर बांदून हाडलो आमचो बरवसो एक दीस तूं थीर करतलोय नीज करतलोय म्हूण आमी पातयेवन आसा. सदांच आमचें जिवीत आसा तें स्विकार करूंक तुजो आदार आमकां लाभय आनी एक दीस तो बरवसो आमच्या जिवितांत थीर कर. आतां आमी तुजे मुखार दवरली सर प्रार्थना आमच्या काळजाचे सरत्रेक तूं मानून घे बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांत बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्वर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या काळसांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या स्वर्गर्जांनी खाकुळतेन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां शेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावार्ता सो गुड परगटुया. तुझे मरण आम्ही
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल सुद्दां तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचा उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवन जुजे दिसपती, भगवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या मुक्षितां तशें आमची भक्तां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशानत एकट्याक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटय. कित्याक रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आतां पवित्र कुमगार सेवचो वेळ. नमेरलेल्या जाग्यांनी मणयारी कुमगार वणटात. तुमकां खंयसर लागीं जाता थंयसर वचून भक्तीपणान कुमगार स्विकार करचो. कुमगार स्विकार करतना मणयारी क्रिस्तची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून बावर्ताची जाप दिवची.
उपरांत तुमच्या जाग्यार वचून भक्तीपणी काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्घां दिवचें. ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ.
मोगाच्यान जेजू आमच्या काळजांत येयला इगडीभर आमच्या दोळे आमी दंप्या जेजू केदोळूस आमी स्वागत केला तुमच्या जिविताचो राय तुमचो सोडवून धार फाटले 3 दीस भोव भक्तीपणाचे भोव पवित्रपणी ह्या पुण्यथळार आमी करसिल्या जायतें बरेंपण जायती देवाची कृपा बेसांवांनी आशिर्वादां हांगासर भेट दिल्ल्या सुमेस्ताचेर जेजून गेल्या ह्या सर्व देण्या कृपे खातीर देवाक जेजूक आमी अर्घा दिवया ताणें आमकां बवर्त दिला बरवोसो दिला कश्टाकांत पिडे शिडे वेळार मरणाकांत वेळार ताणें आमकां राखलां निवारलां निराश जाल्ल्या वेळार भियेल्ल्या वेळार ताणें आमकां बरवोसो दिला धैर्य दिला जायत्या देण्यांनी फळांनी ताणें आमचें जिवीत नेटयलां आमच्या कुटुंबांनी दिसपडतो ग्रास शांत समाधान आनी जें कितें गरज आसा तें सकड ताच्या उदार काळजान उदार मनान आमकां ताणें पाठयलां आमकां ताणें बक्षिलां नवी व्यक्ती केल्यात ह्या सर्व खातीर ताजो उपकार बावड्या आनी त्या जेजूक आमकां समी समर्पण दिवया आमचें सगळें जिवीत ताच्या हातान ताच्या कुशे प्रमाणे ताच्या उतरां प्रमाणे आमी जियोवच्याक ताचे ते मात्र आमचो बवर्त कोनसोवच्याक तो आमच्या जिविताच्या आमच्या कुटुंबाचो आमच्या फिरगस कुटुंबाचो केंद्र जावन ताका आमी स्विकार करूंक ताणें मात्र आमकां बाचावी दिवेत ताच्या उतरान मात्र सत जिवीत पुनर्जीवनपणां सांबाळल्या बरवशान आमी जियोवच्याक आमकां आमच्या कुटुंबाच्या परगांवान वावुरतल्या सर्व याजक धार्मीक भाव भयणीक लायक मुखेल्यांक हर एकल्यांक हे जेजूक आमी भेटोवन दिवया आनी ताचे आशिर्वाद आमी मागया तर मोगाच्यान ह्या सर्व कृपे देणे आशिर्वादा खातीर देवाक जेजूक पवित्रत्म्याक आमी अर्गां पाठोवया अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळां तुका सुमयान जेजू तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू हालेलुया तुका सुमयान जेजू हालेलुया तुका सुमयान जेजू होगळां तुका सुमयान जेजू होगळां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी ददोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे साणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लबदूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आतां आमी सांचे संभ्रमीक आशिर्वाद आनी त्या उपरांत पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे आमी करतले सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपदवदा देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे सोलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां तो फावो करूं आनी सर्व पदवेदार देवासो
बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सवय सदां आसूं. वसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद आनी मागणे. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयकम म्हजे मागणे आनी म्हजी बोप तुजे सरशी फावोन दी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व दयाळेन आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभोवन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टांतल्यांचेर तुजे दयाल दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या भक्तां सांजुजे वाजाचे मजतीन तांकां कुडी आत्म्याची फुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणांत जोडलो दैवीक अनुभोग सासणाचें जिवी जोडूंक तांकां आदार जावं. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ವಾಜರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. आमेन. मनादीक बांप आसिसी रेबेल्लो दिन वासनेची उतरां घेवन आमचे मुखार. मोगाचनो ह्या पुणथळाचे जिबलेव म्हणजे हांगासर भक्तीपण आरंभ करणं हे 25वें वर्स हांगासर चलोवन आसा. आनी ह्या जिबलेवाच्या संदर्भार तशेंच आ सगळी पवित्र सभा सोमियांच्या येण्याचो जिबलेव आचरण करता आसतना आमकां ह्या भक्तिकांक हांगासर आयिल्ल्या समेस्तांक हो एक दौडतो संभ्रम. आनी हांगासर ह्या पवित्र थळार जुजेवाज बापान भावार्थाक रुजवात दिल्ली आपल्या दिंबेर पडोवन ताच्या वैरींनी ताचेर ताका लगड काडूंक चिंता आसतना दिंबेर पडोवन देवाक उलो मारलो आनी आचार्य रुपी थंयसर तें आचार्य घडलें. त्या फातरा मदें ते बुराक उदेवन थंयसर उदकाचो लोट लगे लगे 20 फिटी पर्यंत थंयसर पडचो सांगाताच वयरतान परजळ त्या जाग्यार पडलो. आनी हें देखल्लें मारूंक आयिल्लें हे मनीस पळापळ घेवन वेतात. आनी आज भावार्थाक रुजवात दिल्लें आनी हांगासर जायत्या भक्तिकांनी येवन ह्या थळार उदक पियोवन ते गेल्ले. पण तवळ पर्यंत बरेंपण जोडतलें पण कितेंगी थंयसर सकत आसली कळीत नासलें. पण हांगासर 25 वर्सां आदीं भक्तीपण आरंभ करणं जुजेवाज बापाक भाग्यवंत म्हणून पाचारता आसतना ह्या पवित्र थळाची महत्व थंयसर समजून भक्तीपण ह्या थळार आरंभ केलें. आनी आरंभ करून आज 25 वर्सां आमी संपोवंक आयती जाता आसतना हांगासर सेवा दिल्ल्या आदल्या विगारांनी आनी तवळच्या फिरगज गवळीक परिशदेच्या मडीपू फिरगजगारांनी सांगता मेळोवन हें वर्तेपण तांणी सांबाळून हाडलां आनी जायत्या रितीर हांगासर अभिवृद्धी जाला आनी तें तुमी पळयतात. आनी ह्या जाग्याक कोणेंय पयशे इचारिल्ले नात. पूण आयिल्ल्या भक्तिकांनी समजून ह्या थळाच्या बरेपणाक कुमक केल्ली रुजवात हांगासर आसा. TV तुमी पळयतात. परच्या परच फेस्ताच्या संदर्भार तयारी करता आसतना एकलो भक्तीक येता आनी ताका बघता हांगासर TV आयजय आनी तेगळी मांडावळ थंयसर ताका डेस्कटॉप आनी कितें पुरा करूंक आसा 2.5 लाख दिवन हांगासर ह्या TV डेस्कटॉप आनी सगळें हांगासर परत कांय लायव्ह करचें जाल्यार ती सगळी मांडावळ ताणें केल्या. तितलेंच न्हय काळोख जाता आसतना हें पुणथळ चडीत दिसना. ल्हानशे लायट आसात पण देखून थंयसर त्या श्रायनाच्या वयर तांबडो लायट LED लायट घाला. 1,10,000 देवान ताच्या मोतीक घाल्ले ते उजवाड. आमचो प्रधान याजक मनसिंजर त्या कदेलार बसला
आमच्याच फिरगजेच्या एका मनेस्तान त्या कदेलाचें दान ताणें दिलां कित्याक उद्देश 25 वर्सां जाता आसतना कार्दिनल परच्या शुक्रारा दिसा हांगासर आयिल्ले तांच्या उडासाक हें कदेल आसा केला आनी मुखल्या दिसांनी तें कदेलांनी इल्लें व्हडलें जावं दी म्हणली आमची आशा. म्हणजे कांय बेसिलिका जावन बदलात जाल्यार तें कदेलाची सायज इल्ली व्हडूंक आसा, व्हड जावंक आसा आनी ताचेर बसचे व्यक्ती तिके चड म्हत्वाचे जावंक पावतात. आनी असले एक भाग मुखल्या दिसांनी जुजेवाज बाप जावंपूर हांगासर येवच्या भक्तिकांच्या तुमच्या त्या भावडताक सरी जावन हें बरेंपण आमकां मेळोवंक आसतलें. मगच्यानो ह्या जुबलेवाच्या संदर्भार चलोन आसच्या ह्या भक्तीक महापरबेच्या वेळार जायत्यांनी येवन हांगासर मीस भेटयलें आनी आतां ह्या संभ्रमाचे निमाणे मीस आमच्याच कोडयाळ दियेसीजचो विगार जेराल भोवमानादीक मनसिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना बाप तांणी आतां भेटयलें. अर्थाबरीत शर्मा आमकां दिवन आमच्या जिवितांत भावार्थान बरयल्लीं आमी जावन क्रिस्ताक मेचुवोवची यात्रीक आमी जावंक आसा म्हणून तांणी बऱ्या रितीर आमकां जाणवाय दिल्या देवाच्या उतराचेर. मोगाळ मनसिंजर बापानो हांगासर जमल्या सर भक्तिकांच्या म्हजे सवें वावर करच्या बाप विकास आनी सांगाताच फाटल्या थोड्या दिसा म्हयन्या आदीं हांगातान वर्क जावन गेल्लो बाप संतोश थंयसर पावला फादर संतोष मिनेजस तांच्या आनी आमचो मंगळ ज्योतीचो निर्देशक नवोच ताच्याय नांवी सर्व फिरगजगारांच्या भक्तिकांच्या नांवी पाद्रे बनोवन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगाताच ह्या जुबलेवाच्या उडासाक जुजेवाजाची ल्हानशी इमाज मोगान तुमकां दिवंक आमी खुशी व्हरता. दया करून तुमी ती स्विकार करची. ह्या पवित्रार फाटल्या 2 वर्सां सेवा दिवन निडपळ्ळी फिरगजेक विगार जावन वर जावन गेल्ल्या संतोष तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. तुमचे हजरपणाक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या जुबलेवाच्या निमाण्या मिसांत तुमी हजर जाल्ल्या वखदां तुमकांय मोगाच्या उडासाक ही ल्हानशी मास दिता. जुजेवाजाची मजत तुमच्या मिसा वावरांत तुमकां मेळोवन दी आनी की चड उर्बेन वावर करूंक तोच आमचो जुजेवाज बाप तुमकां धैर्यान आशिर्वादान कृपेन बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें. दया करून मुखार येवन हांव चिंता मनसिंजर बापानी दिल्यार ताका चड अर्थ आसा. इगर्जे भितरली सगळी मंडवळ बऱ्या रितीर करून संगताच लितुर्जीची तयारी करून आमकां दिल्लो मंगळ ज्योतीचो निर्देशक नव्यानंत हो जबाबदारी ताणें घेतल्या आनी सगळी जबाबदारी ताणें बऱ्या रितीर केला. बाप तुमकांय पाद्रे बनो रोहीत कोस्ता तुमकांय आमी सर्व भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें मिसांव आनीकय बरें जावं दी म्हणलें आमची आशा जावन आसा. मोगाचें न्हू परत हांगासर विविध रितींनी सांगातपण दिवन सुदारशिल्ल्या चड वर्त्या मापान थंयसर मिसाल्यंत जेवणाची मंडवळ आसा आनी ह्या जेवणाक हांगाची एक विशेशता एकच फावटी जेवण न्हय हर एका मिसा उपरांत जेवण दिवची एक बरी संप्रदाय. दनपाराचें मीस जेवण जालें 5 वरांचें मीस जेवणाक मंडवळ परत्यान हें 7 वरांचें मीस जाल्लेंत जेवणाक मंडवळ. जेवण दुसरें कोणीय केल्लें न्ही. आमच्याच मुडीप फिरगजगारांनी सांगाता मेळोवन वाड्या गुरकारांच्या मुखेलपणार थंयसर थोड्या संद्यांनी मुखेलपण घेवन आमच्या पुणशेताच्या समितीच्या मुखेलपणार थंयसर रांदपाची जबाबदारी फाटल्या 3 दिसान एका सकाळी 4 वरार सुरू केल्लें 10:30 वरां पर्यंत तांचो वावर जाता. पूण कितल्या वेळार न्हिदतात कितल्या वेळार उठतात तें जुजेवाज बापाक कळीत आसा. पूण तांच्या त्या वावराचो फळ जावन हर एका भक्तिकान दादोशी आत्मीक रितीर इगर्जे भितर दादोशी जाता आसतना कुडीची दादोसकाय थंयसर दिवच्या जेवणा मुखांत्र जोडी जाय म्हणली आमच्या सर्वांची आशा. देखून
तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नामी रांदपाचें मुखेलपण घेवन सुदर्शिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर व्हिडियो रेकॉर्डिंग करचो आमचो नायनल, तशेंच बरें कांतार आमकां आयकूंक कारण जाल्लो सायमन पायस आनी आमचे मुडीप फिरगजेचे गायन मंडळीचे सांदे. इगर्जे भितर हांगासर आनी ह्या पुणथळार थंयसर गाडयो रातीचे म्हणी सांबाळयेत, कित्याक वतना दनपाराच्या बरार थंयसर तांणी ती वेवस्था बऱ्या रितीर केला. आनी ह्या दिसांनी गाडयो चडटात, मनीस उणें जाल्यारय गाडयो चडात आनी ह्या गाडयांनी मनीस भरनयल्यात. तशें म्हणटा आसतना सगळी मांडावळ थंयसर करनासात आनी थोड्या फाटी वेवस्था करतना जेवणांत मेळनातलेय संदर्भ आसात. पूण हें सगळें तांणी बऱ्या रितीर कांयच बेजाराय पावनासतना ह्या जोसेवास बापाच्या पवित्र थळार करता म्हणले एक निर्धार घेवन तांणी सेवा दिल्या. सर्व आमच्या मुडीप फिरगजेच्या पूर्ण समितीच्या सर्व सांद्यांक फिरगजकारांक एकाच उतरान आमच्या DSCचो गवळी ह्या पुणशेताचो निर्देशक ह्या आमचो गवळी बाप अदीक बनादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्दानांच्या नामी आनी आतां ताच्या उपरांत आसचो मोन्सिंजर बापाच्या नामी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आनी सांगाताच जें मुखलें कितें जावंक आसा त्या सर्वांक आमी सांगातपण दिवया. ह्या वर्साच्या ह्या पुणशेताची महापरबेचो अकरेचे मिसाचें बलिदान आनी DSCचें पुणशेत म्हण येदोळस बापा आसिसीन तांणी सांगलें. ह्या संदर्भी DSC तर्फेन आनी आमच्या गोळी बापा ते मानादे दोतोर पिटर पाऊल सल्डाना तर्फेन हांव ही सगळी मांडावळ केल्या समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन पाठयतां. यशस्वेन ह्या वर्साची महापरब संपल्या आनी ह्या वर्सा विशेश तरान गोंयांत हांव कार्डिनाल हांगासर येवन ताणें फेस्ताचें मीस तांणी भेटयिल्लें. होय अवकाश बरो संदर्भ ही महापरब सडीत महत्व घेता. ह्या पुणशेताचो रेक्टर मनादी बाप आसिसी रेबेल्लो, तशेंच तांचो सहायक बाप विकास, परच्या मे पर्यंत हांगासर सहायक याजक जावन आसलो बाप संतोष तांचो, तशें फिरगज गोळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सर सांदे आनी ह्या पुणशेताची समिती म्हणली आसा त्याचे सर सांदे आनी सगळ्या मोडी फिरगजगारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांची सेवा विशेष आमी येतानाच आमकां कळटा हर एक कडेन ते रावून आमकां मार्गदर्शन दिवन आसात आनी सगळ्यांच्या बऱ्या मनान ह्या वर्साची महापरब यशस्वेन जाल्या. महापरबे वेळा मात्र न्ही, वर्साच्या सगळ्या हप्त्यांनी शुक्राराच्या दिसा हांगासर मागणें आराधन भक्ती कार्य चलता आसतनाय ह्या फिरगजेचे सांदे भोव क्रियाळ जावन वावर करतात. तांच्या सगळ्यांच्या वावराचेर सांजुजे वासाची मजत सरस्वताचो आशिर्वाद आसूं दी म्हणून तांकां DSC तर्फेन सर बरें मागता. देव बरें करूं. गीत जाल्ल्या नंतर आयच्या मिसाचे प्रधान याजक भोवमनादीक मॅक्सिम लोरोन्ला विगार जराल ह्या फेस्ताचो बावटो देवांच्या मुखांतर ह्या फेस्ताचो संभ्रमाक विराम हाडटले. मगाच्यो न्हू परत एक फावटी समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मुडीफ फिरगजकारां, विगार, सहायक विगार, गोळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी तशेंच सर गुरकार आनी स्वयंसेवक आनी ह्या पुणशेताची समिती एका सुत्रान सांगचें जाल्यार हांगासर जायतीं अजापां घडल्यात आनी हो भावार्थ आनी बरवसो आमचें थंय तीर जाला आनी देवाचो अनभोग तो तुमच्या मुखांतर आमकां हर एकल्याक प्राप्त जाला. तुमी ह्या पुणथळार एक साक्ष जाल्यात. एक फिरगज कुटुंब कशें वावुरयेत आनी सगळ्या आमच्या क्रिस्तवांक साक्ष दिवयेत म्हणून तुमी तें रुजू केलां. तसो आमचो पात्रोन जोसेवास तुमकां आशिर्वादीत करूं दी आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. आनी तशेंच फाटल्या 3 दिसांनी हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांचो आमी उगडास करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें जिवीत निरंतर देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी, पवित्र आत्म्याच्या धेण्यांनी नेटयलेलें जावं दी अशें आसा मागणें आमचें. आतां दानींक तशेंच मुर्दोम रावल्ल्यांक मनाच्यो वाती आमच्या आयच्या मिसाचे प्रधान याजक वांटतले.
पहिले पर्यंत दानीने मुखार येऊनची आणि त्यांची मानाची वाद घ्यायचे म्हणून विनंती करता. बेनेडिक्ट डिकुन्ना मोगरनाड 1000 रुपये, वेरोनिका डिसोजा आंबेंबळ 500 रुपये, रोनाल्ड मोंतेरो मिये पदव 500 रुपये, डेलिशा डिसोजा आंबेंबळ 500 रुपये, एडना डिसोजा मडंकाप 1000 रुपये, ऑल्विन डिसोजा राणीपुरा 500 रुपये, शांतिप्रिया डिसोजा चर्चवड 500 रुपये, डेरिक डिसोजा आंबेंबळ 1000 रुपये, फेलिक्स कुटिना चर्चवड 1000 रुपये, विक्टर मोंतेरो वरकाडी 1000 रुपये, डिशेल डिसोजा मोगरनाड 1000 रुपये, नाऊनका म्हणून पनीरतान 500 रुपये, स्टीवन शांती मोंतेरो एलेर पदव 1000 रुपये, संतोष कॅस्त्रीन आंबेंबळ 1000 रुपये, प्रवीण कुमार डिसोजा पांडिकाटा 500 रुपये, नाऊनका म्हणून मुडीपुतावन 1000 रुपये, सुषमा रेनिटा डेलिस पानीर 500 रुपये, विक्रम बोंदेल 500 रुपये, नियान विन्सी डिसोजा पानीर 5000 रुपये, लिविस डिसोजा फॅमिली आंबेंबळ 5000 रुपये, जॉन डिसोजा फजीर 10,000 रुपये. तशेंच आमच्या वराट्याच्या 9 फिरगजांनी बॅनर घालूंक आमच्या फिरगजीचे 9 गुरकारांनी आमकां सहकार दिला. तांणी मुखार येवचें आनी तांचे मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. सेंट थॉमस इरा वार्ड 2000 रुपये, लुर्ड्स वार्ड कैरंगळा 2000 रुपये, सुनंगला वार्ड 2000 रुपये, सेंट जोसेफ वार्ड चर्च वार्ड 2000 रुपये, कार्मेल साहेबनीचो वार्ड कुर्नाड वार्ड 2000 रुपये, सेंट अँटोनी आर्कान वार्ड 2000 रुपये, सेक्रेट हार्ट पांडिकाटा वार्ड 2000 रुपये, जेजूचे ल्हान फूल एरमाडी वार्ड 2000 रुपये, नवीन डिसोजा केअर ऑफ कारवा एंटरप्राइजेस कुर्नाड 2000 रुपये, राज फर्निचर अँड गिफ्ट सेंटर मुडीपो 2000 रुपये, नवीन आणि संतोष मुडीपो 2000 रुपये. तशेंच ह्या फेस्ताच्या 3 दिसांनी आमकां सहकार दिल्ल्या सर्वांचो आमी आभार मानता. तांणी तांची नांवां वापरतना मुखार येवची आनी तांचे मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. 3 दिसाच्या ह्या संभ्रमांत मिसा दान घेवन भुक्तिकांक आदार जाल्ल्या जॉलिन पिंटो आंबेंबळ, सिस्टर रेनिटा, सिस्टर प्रितीन, सिस्टर ट्रिनिटा, सिस्टर जॉसलिन तांणी हांगासर आसल्यार तांणी मुखार येवची आनी तांचे मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. तशेंच 3 दिसांनी कार्वनिर जावन आमकां सेवा दिल्ल्या फेलिक्स मास्टर आनी लान्सी मास्टर आंबेंबळ तांणी हांगासर हजर आसा तर तांणी मुखार येवची आनी तांची मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. रांदपाक उडान 3 दिसांनी आमकां फेस्ता दिसांनी सहकार दिल्ल्या जोकीम धर्मतोटा फजीर तांणी मुखार येवचें आनी तांचे मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. ह्या फेस्ता दिसांनी 3 दिसांनी हे सगळे वठार सुंगार आयिल्ल्या सोजा साऊंड्स अँड लायट्सिंग हेजो मालक लॉरेन्स डिसोजा तो हांगासर आसा तर तांणी मुखार येवचें आनी तांचे मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. तशेंच समोदूर साऊंड सोदक दिल्ला फ्लॅश साऊंड्स हेजो मालक संतोष डिसोजा मुडीपो तो हांगासर हजर आसा तर तांणी मुखार येवचें आनी तांची मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. भक्तिकांक मागोवंक आदार जावन सुमधुर गायन मंडळ चलयिल्ल्या कॉयर मास्टर सायमन पायस तांणी मुखार येवचें आनी तांची मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. 3 दिसाच्या दिसांनी सोशल मिडियाक जाय आसले शॉर्ट व्हिडिओ आनी ड्रोन फुटेज उदक दिल्ल्या रॉयस्टन मुडीपो तांणी मुखार येवचें आनी तांची मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. तशेंच फोटो क्लिक केल्या किशोर स्टुडिओ मुडीपो ताजो मालक किशोर शेट्टी ताणें मुखार येवचें आनी तांची मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. सगळे परिसरांत शामेन उदक दिल्ल्या BJV शामेन हाजो मालक मानेस्त विजय मुडीपो तो हांगासर हजर आसा तर तांणी मुखार येवचें आनी तांची मनाची वाद घेजे म्हणून विनंती करता. सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. Shalom,
सांजू देवास बापा आमपासून विनंती कर बघेवन किसाचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बेनिनो 2025 या सगळ्या पवित्रतेच्या जुबलेवाच्या वर्सा मोडीको सांजो वासाच्या 25वा जुबले आणि या संदर्भी पवारांत वाढलेली पूर्वशीची यात्रिका मंडळ नियाळा सोमे या वर्साची दाबाजीक परब आमी संभ्रमल्या. सर आनी यशस्वी जाल्ल्यान सांजूचे वास मारिफात देवाक सांबाळटा आनी ह्या संदर्भी ह्या वर्साचें हें फेस्त संपोवचो संकेत जावन आमी उबारिल्लो हो बावटो आतां आमी देवयता आसतना मुखेल वर्साय हांगासर आमची महापरब सर्वांच्या सहकारान देवाच्या आदारान सांजूचे वासाच्या मजतीन यशस्वीन करूं आनी सगळ्या वर्सां सर भक्तिकांक सर बरें जावं दी आनी मागिल्ले उपकार मेळोवन दी आनी जुजे वाजा मुखार देवा करगान दिवं परत सर भक्ती हांगासर येवं दी म्हणून आशेवन बरें मागून ह्या बावटो देवाच्या कार्यांत हांव वांटेली जाता. देव बरें करूं. सांजूचे वास बापा ओगळा पाणी मातुका कृपा मागून दी बापा विघ्नान सांडी नाका. हो इगर्जे या पुणतळाच्या संकाराचो हो खांबो आमच्या स्वर्गजेच्या माउरीस डिसोजा आणि त्याचे कुटुंब हांणी मुखेलपण घेवन हो खांबो ह्या पुणशेताक एक सोबाय दिवच्याक लोकांक आकर्शीत करच्या उद्देशान तांणी दिल्लो जावन आसा. ताच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांगाताच आमच्या इगर्जेच्या पाक्याकी थंयसर शिटी घालच्याक 10 लाख रुपये ताणें दिल्यात आनी हाचोय खर्च 5.5 लाख पर्यंत पडल्यात. तांच्या बऱ्या मनाक देव ताका दाराळ बापान आशिर्वादीत करूं म्हणले आमचे मागणे. जुजेवाज बापाच्या महिमे खातीर जे कितें केलां तोच तांकां इनाम दिवं दी. देव बरें करूं. आता विगार जेराल ह्या बावटो हांगासर देवयल्लो बावटो ह्या पुणशेत सोरेक्टर परदीक असिसिरेबलेच्या बापाच्या हातांत हस्तांतर करतले. आमी सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन स्वागत करचे.